सीएमा कडेन आमची ज्यो मागणी आसलेल्यो त्यो सविस्तर आमी सीएमा मुखार दवरल्यो. दोतोरान एकूच विशय आयकोन घेवन सगळो आपल्या थोडो टायम जे आपूण सगळ्याक आपूण हेजेर तोडगो काडुया म्हणून आमकां इतलेंच उतर दिलां दोतोरान. आनी त्या सगळे डिपार्टमेंट विषय कितें विषय कितें आसलो विशय आमचो इतलोच आसलेलो जो GTDC कावंटर आसले खंय सर तेगेलो आमकां ठाम विरोध आसा. खंय आसा तो GTDC आमचो वॉटरफॉल्स जो स्टँड आसा पळय त्या स्टँडार खंय आसा लास्ट टायमार वॉटरफॉल्स वॉटरफॉल्स जाता दुसगरार स्टँडा ऑफिसा पळय थंय कावंटर घातला. आनी त्या कावंटराचो आमचो कित्याक लागून जो ट्युरिस्ट येता तो ट्युरिस्ट हिसपा भायर पयशे जाता आनी ते जो सर्वीस प्रोवायडर दवरलेलो आसा तो विनाकारण थंय एक मनशा फाटल्यान ते पयशे घेता. 257 रुपीज तो घेता, एक्स्ट्रा घेता. हय एक्स्ट्रा घेता कळ्ळो. आनी ताका लागून आमी सीएमाक आमदार आमकां सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलेली. आमदार घेवन येयलो. आमी सविस्तर आमची सीएमाक सांगलेलें आसा. सीएमान आमकां थोडे सगळ्यांक घेवन बसून हेजे तोडगो काडुया म्हणून सांगलें. केन्ना सांगला केन्ना पर्यंत सांगता म्हणून सांगला. आमी दोतोराक एक हिंट दिल्या 2 ऑक्टोबराक आमचो बिजनेस चालू जातलो. तेज्या पयलीं आमगेलो हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करून दिवचो अशें म्हणून आमी सीएम. पूण पात्रांव एक सांग म्हाका, फाटल्या दिसांनी सीएम तुमकां येयल्लो मेळ्ळलो म्हाका फुडें आसा त्या प्रमाणे तुमीच सांगलेलें त्या 3 म्हयने पयले जाले कितें जालें तो ते त्या 3 म्हयन्या भितर हांव देवाचे कृपेन आमी एक ओनर म्हणून वेव्हार करताले अशें हें करता वाटाघाटीत चलता आमचें थंय इलेक्शन जालें. आनी त्या इलेक्शनाक म्हाका सगळे लोकांनी थंय इलेक्ट करून दिलो. आमची नवीन कमिटी थंय अपॉयंट जाल्ली आसा. आनी जो फाटलो विशय आसा तो आमी मुखार घेवन चालीक हें. ओके. पूण आतां तुमी आमदारा बरोबर आसा तेन्ना हे विशय कित्याक सांगना? आमी सगळे विशय आमचो जो विशय आसलेलो तो सीएमा मुखार दवरलेलो आसा आनी सीएमाक सांगलेलें आसा. सीएमान फक्त उतर दिलां आमकां कितें आपूण सगळे डिपार्टमेंटाचे तांकां मनशां आपयता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, GTDC, मागीर तुगेले GFDC अशें सगळे. आनी आपूण अशें सगळे बसून आमी हो तोडगो मातसो सॉर्ट आवट करुया. तुमी ते एपाचेर चलयले न्ही कावंटराचेर पळय फाटलो सिजन चलयलो खरो. आतां तो कसो चलयला म्हाजे कडेन एक पेपर आसा. तुमकां कळपा लागून थोडी फार सांगता हांव. हो GTDCचो एग्रीमेंट आसा कळ्ळो. तो एग्रीमेंट करपाक कोण गेला? जो सर्वीस प्रोवायडर आनी GTDC. हितून स्टेक होल्डरा भितर आमी स्टेक होल्डर म्हणून वेव्हार करता. तितून भितर आमकां कन्सर्न करूं ना. आनी करूना आमची फाटली आतां एट प्रेजेंट आमची 4 जाणां जे इलेक्टेड बॉडी मेंबर आसा ते फाटल्या टायमारूय आसलेले. विदावट तांकां कांयच कन्सर्न कांयच करिनासतना मिटींग घेयनासतना तांकां तेणें एग्रीमेंट केल्लो आसा. तुमकां कांय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना ते पळय मेंबर आसा तांकां कांयच कन्सर्न प्रेसिडेंटान सायन केला. पण आमी 4 जाणां 1, 2, 3 आनी आतांचो सेक्रेटरी आमी 4 मेंबर आसले. वी वर नॉट कन्सल्टेड बाय द लास्ट प्रेसिडेंट एज ऑफिस बेरर्स एज एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स वी वर टू बी कन्सल्टेड. आमी न्यू कमिटीकूय दाखयल्या की मिनिट्सान खंयच ना की तो इशू डिस्कस करप. कॉपी म्हाका इंडिविज्युअली दाखयल्ली. बट आय एम नॉट होल एंड सोल. देर आर अदर मेंबर्स म्हणजे 9 लोक आनी आशिल्ले. त्या लोकांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून करपाचें. कमिटीन केले ते व्हडली एक प्रेसिडेंटीन केला. व्हडली कमिटी आमी आहले प्रेसिडेंटीन जावन केला. पूण आमकां कन्सल्ट करता ती एक व्हडली तेजी चूक जाल्या. ओके.